8 ऑक्टोबर हो भारतीय हवाई दळ दीस म्हणून मनयतात. नभः स्पृशम दीप्तम हे ब्रीदवाक्य घेऊन हवाई दळान देशाची जायती मोलादीक सेवा साध्य केल्या. नभः स्पृशम दीप्तम हे ब्रीदवाक्य भगवद्गीतेच्या 11व्या अध्यायातल्यान घेतिल्ले आसा. भारतीय हवाई दळाची स्थापणूक 1932 वर्सा 8 ऑक्टोबराक जाली. आयज अमेरिका, रशिया आणि चीन हाचे उपरांत भारतीय हवाई दळ संवसारांतले 4थे व्हडले हवाई दळ जावन आसा. भारतीय हवाई दळाकडेन अधिकृत बळगे आशिल्ली 42 झुजारी स्क्वॅड्रनां आसात. सुखोई 30ची 12, जॅग्वाराची 6, मिग 21ची 4, मिराज 2000ची 3, मिग 29ची 3, LCH म्हटल्यार लायट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टराची 2 आणि रफेलाची 2 स्क्वॅड्रनां आसात. हाचे भायर भारतीय हवाई दळाकडेन जायती माल वाहतूक विमानां, अटॅक हेलिकॉप्टर आणि AWOC विमानां आसात. भारतीय हवाई दळाकडेन सध्या 36 राफेल विमानां आसा. फ्रांसाकडल्यान विकत घेतिल्ले हे 4.5 जनरेशनाचे विमान संवसारांतले एक प्रगत तंत्रगिन्यान आसून झुजाच्या खंयच्याय आघाडीचेर दुस्मानाक हारोवपाची तांक हातूंत आसा. राफेलाक मल्टी रोल फायटर जेट अशेंय म्हणटात, म्हटल्यार ते हवेंतल्या हवेंत आनी जमनीचेर लेगीत आक्रमण करपाक शकता. त्या उपरांत तेजस हे भारतीय हवाई दळांत समाविष्ट केलेले पयले अशें स्वदेशी विमान आसा आणि हे विमान ताच्या श्रेणींतले सगळ्यात प्रगत तंत्रगिन्याना पैकी एक आसा आणि भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ह्या विमानाची निर्मिती करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.